हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी कुटुनु बैसनु सोफारिनी दोनु ताटी मारनु हशा अकॅडमी कार्यक्रम नम्म टीव्ही पुळया येया हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी सन प्रीमियम येया हसया सीझन दोनी कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमी आणि नम्म टीव्ही सांगात मेळणो प्रस्तुत करता सन प्रीमियम येया हसया सीझन दोनी पॉवर्ड बाय रुची आणि विश्वासाक 19 आणि 8 इसवी तुकून एक होड ब्रँड जावन आशिल्लो तसले अरुणा मसाला तशीची आयडियल आईस्क्रीम संतोष राईस भद्रावती लव मार्क्स ब्युटी सोप कॅल्सिब्राईट टूथपेस्ट अँड टूथब्रश 1000 लाईट्स आणि अमृत नोनी हांका मस्त मस्त आभार मानतोची आजी आमगेल सांगत उपस्थित असाची महानिर्णायक जावन आशिल्ले तसले कासरगोड चिन्नण्णा हांका हार्दिक स्वागत म्हणटा तशीची आमगेल सांगत आशिल्ले अनेक निर्णायक हेनरी डिसिल्वा हांकाय हांव मस्त हृदयांतराळारी स्वागत म्हणटा तशीची अनेक निर्णायक सतीश नायक मामाकाय हांव हार्दिक स्वागत म्हणटा कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमीचे यजमान जावन आशिल्ले तसले डॉक्टर जगदीश पै मामाकाय हांव हार्दिक स्वागत म्हणटोची आयचे एपिसोडाक एक लायक कॉन्सेप्ट कशें की म्हळ्यार कोंकणी उलया कोंकणी ओरया वय आमी कोंकणी वाचूका कोंकणी बरोवका कोंकणी उलोवका कोंकणी ओरोवका तशीची कोंकणी री हासूका कतकुतली टीम स्टीव मामाले हे एपिसोडांत तेंगेल प्रदर्शन तुमगेल मुखारी येतो आसा सन प्रीमियम येया हसया सीझन 2 सन प्रीमियम येया हसया सीझन 2 पवर्ड बाय अरुणा मसाला टेस्ट अँड ट्रस्ट सिन्स 1980 सो आता अनेक एपिसोड अंतू आमगेले एक टीम रेडी जावन आसा खंयची टीम आनी खंयची गांवां दोकोन आयिल्ली ती कितले एक एक्सायटेड जावन आतां तुमकां हासोवच्याक रेडी जावन आसा म्हणून तांगेले निमगोया सो खंयची गांवां दोकोन आयिल्ली ती आमी उडपी तोट्टाम तावन आमच्या टिमाचें नांव कतकुतली टीम तोट्टाम सो टिमा नांवाच एक नमूने युनिक आसा सो खंयचे एक रिजन आनी त्या नांवाचे एक अर्थ सांगू येत की कतकुतली मिन्स इट्स ए कोंकणी वर्ड यो कतकुतली म्हटल्यार कन्नडांत तें एक पान आसता तें आंगाक लागिल्ल्यार एक नमून कच्चिकुळी जाता ताचें मिनींग इट्स कतकुतली सो आमच्या ड्रामाचे मेंबर्सान आनी आमी वट्ट जावन हे एक नांव दवरलें आनी आमी आयची आमच्या स्किट्टाची मॅसेज आमचे कोंकणी भास आनी कन्नडा भाशेच्या लँग्वेजा खातीर ती लँग्वेज आमी जिवाळ दवरिची आनी उरयची म्हणच्या उद्देशान आमी एक स्क्रिप्ट करून एक मॅसेज दिवचार आसा सो टिमा नांवच मस्त युनिक आसा आनी तशी कचकोळ दितले पळोवची एक वीक्षक वर्गांक हसयतले म्हण हांव लेखता आनी तुमगेले टीम आनी टिमेट्स कितले एक एक्सायटेड जावन प्रॅक्टीस करून आतां परफॉर्म करचार आसा ती वय आमच्या टिमेट पुरा प्रोफेशनल्स म्हण येतात आनी मस्त सबार इयर आतां आमी ड्रामांत आसा आमचो ड्रामा टीम आमच्या चर्चांत आमी ड्रामा एवरी इयर करते आसा फिस्टाक जावं दी हेर कसलें कार्याक जावं दी आमी ड्रामा करता आनी दे आर पुरा प्रोफेशनल ड्रामा एक्टींग केल्लेच सो आमी बारी खुशयेन हांगासर पार्टिसिपेट करूंक आयल्या सो फस्ट टायम कॅमेरा फेस करून असले एक टी व्ही चॅनलांत येता की हाजे फुडें खंयचे एक प्रोग्राम्स केल्ले स्किटांनी स्किट आमी हास्यांचे फुगट्यो म्हणून कलमडी पॅरिशांत ICYM ऑर्गनायज केल्ल्यांत आमी पार्टिसिपेट केलां एंड युट्यूबरांनी पुरा घालत ताणी हेच्या पयलें केलां बट अशें नम्मा टी व्ही तसले चॅनलांत आमी फस्ट टायम येते आसा ओके सो स्टेज रेडी जावन आसा रक्तस प्रेक्षक वर्ग रक्तस म्हण हांव लेखता सो तुमकां स्टेज रेडी जावन आसा चंद करून परफॉर्म कर न्हू सो कचकुडी मूलक जनाक एक हसेस या म्हूण सांगून हांव सांगता सो ऑल द बेस्ट थँक्यू सो मच
बलाकी 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 हो एक पेटो एका सकाळी गेल्लो दोळ्यांच्या दिसटीक ना खंय गेला की कोण जाणा अळे त्या जिल्लीबाईच्या घरा वचून म्हाका गोंगता हांगा ये रे आता त्या जिल्लीबाईच्या दारारूच वचून गलीस कन घालता मागीर बरें जालें तिका म्हज्या लागीं झगड्याक येवंक बलाकी 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 And that's hammered away for four. What a way to start. Next one was short. This one's not. It's a half volley again. मार रे धोनी मार धोनी मार अळे रे शन्नो तू काल रे पिशा पेट्या बरी घुमताय ओस रे बाणाक उजो घाल आत्ता तुझो बापू येता म्हजो जीव खावंक नाही माय बाणांक उजो गेल्यार बाणांचे उदा खोदळता बाणा रांडीक उजो गेल्यार मात्र बाणांचे उदा तापता कळले मग पुरो रे पुरो नाही माय हा तुका इंग्लिश येना जाल्यार जाक्या काल्याक माय हा त्या पेट्याचे नाव ब्लॅकी तू काले बलाकी बलाकी म्हणून बॉम्ब मारताय पेट्याची बलाकी काले बोरी ना गी अळे का तुझो गाळीपट चिक्के ओढण बांध सगळ्या पेंटेंत हलयत दलयत आयलोय कोण ना वो गाळीपाटा सुकला गी तेंत चिंता या दगीच्या दिसाक जिवाक कशें शीतळ वारें व्हळणं जिवाक कितें उल्हास जाता गी पळयता गाळीपाटा सुकला And that's hammered away for four. What a way to start. यस Next one was short. मार रे This one's not. पैसराव सोबिना पैसराव मनशांक कांय करना अळे गा सोबिना चेरक्याक सकाळी पेज वाडटाना पेजे केल्ली नीळ घाल वाड खंयगी पिशे पेटो साबलागी म्हणून तू एक काल साईबा ते पुरो मोरून दी हे इस्काला का पहिले ना काल म्हळे इस्कालांत ಎಂತ सोबिना इस्कालांत मास्टरांना पहिले निगे ओये इस्कॉल ओडकर म्हणतात खंय आ. इस्कॉल ओडकर म्हणतात म्हणून सर भुरग्यांच्या आवय बापायक मिटिंगाक आ. पहिले बिरमत मास्टरान सांगले आ. इस्कॉल ओडकर म्हणता आ. तुमच्या थांकी प्रमाणे कितें इल्लें कुमो करा म्हणला हा दिया बा दिया पूण या पुणे केल्या शान्नून हा. काळें सांगलां की कोण जाणा आमकां 5 लाख रुपये दिवंक 5 लाख गे वय म्हणता सोबिना या ಮಾಸ್ಟರನ ಶನ್ನು ಲಗಿ ಸಾರ್ಲೆಕೆ ಹಾ. ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ म्हटलेके ಏನೇ ಅಪ್ಪ रिग्गಲ್ಲಿರುವುದು म्हटलाके रिग्गागराची सोंडी गी रिग्गागराची सोंडी म्हणी मोरोन दिसाय बिणे ಅಮ್ಮ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ म्हटल्यार ಅಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ म्हटलाके ಸಾಯ್ಬಿಣೆ ಒಯ್ಯಿಗೆ ಹಲೋ ನಾನು ಸೊಬಿನ ಮಾತನಾಡೋದು ಸಾಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಹೌದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಯಾರಪ್ಪನದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕುಂಡ್ಲೆ ಉಂಟು ಕೊಡ್ತೇನೆ अळे सोडू लयनाका म्हज्या बापायन सापळे काजार जावन येताना 2 कळशी भांगार दिवू नागे तुका मर्यादीन पाटिंदी हांव कुळार येता ओ देवा कोणे तुझ्या बापायन 2 कळशी भांगार दिल्ले खाली एक बाज्जेंबी सारले बाज्जेंबी काजार जावन दिल्ल्या चेडवागेर बाज्जेंबी दिल्यार आमचें बीव येता म्हणून बाज्जेंबी दिवना आनी काले 2 कळशी भांगार दिल्लो वच खाली डब्बो आंगान समा भरलो कानाचे काढ रे ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ರಿಗ್ಗಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ म्हटलाय ಅಪ್ಪ ರಿಗ್ಗಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ म्हटलाय ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದು ಅಂಬಡೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಕಾರು ಉಂಟು ಮಣ ರೇ सांगले निंगी ಪಾಪ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಉಂಟು ಮುನ್ನ सांगले निंगी ಅಮ್ಮ ಸಂತೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ BMW ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದು ಅಪ್ಪ ಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮರ್ಸಿಡೀಸ್ ಬೆಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದು ಮುನ್ನ सांगले ಪಾಪ ಮಾಗಿರ್ ಈ ವರ್ಷದೊಳಗೆ ನನಗೆ ಅಪ್ಪ ಎಂಡಿವರ್ ತೆಗಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ತೈ सांगले ಪಾಪ होईगी नाही रे कळलें खाण्यान दिता म्हटलाय एंडीवर न्ही बाबा पयलें तुजें तें अंडरवेर एक चेंज कर काल न्हू तुवें बाताण्याच्या कुड्यार सुकात घाल्लें गी
त्या लाद्राबा गेली मुंबईतून येयल्ली भुरगीं बास्केटबॉलाचे नेट म्हणून वणगेन वेतात रे. कशेंय कर तांकां रावयले तितलेंच गी तोलो रे बाईला तुमगेर आंब्याकडची कल्ली आसा न्ही गी आंब्याकडची कल्ली आसा म्हणून घेवन बायसरला. हांवें सांगलें ती आंब्याकडची कल्ली न्ही बाबा या म्हज्या पुताचें एंडिवर म्हणलें. न्ही रे आमासेच्या कालकी एक म्हणी आकाश पळयल्यार 1000 न्ही केत्रां दिसतीत रे तितले बुरोक आसात तेंतू एंडिवर खंय एंडिवर. नाही बाबा तू मुझे सांगताय न्ही हा. पहिले तुझे हे सांभाळ हा. काल माई हे बरें कन अशें सोडोवन हेजे भितर DDT घालून बरें मुयेवर शिंपडयतले आनी ते नासता सांजेर नावून येवन ಎಂತ शिरकोन सज्जिगे करतले मु सुबिना काले सुबिना तुझी काल अवस्था म्हज्या हे कुडक्याक एक मान नांगी तुका DDT घाल मुयांक बाबडूंक वचू गुडको थंय कणगे रोस केल्यार रोस पिडूंक वचू बिडको व्हडल्या पेस्ता दीस इडल्या गेल्यार इडल्यांक तांकूक वचू गुडको तुका एक म्हज्या कुडक्याक मर्याद दिवनूच गुत्तू नाही रे तें पुरो आसूं दी रे पाठांत एक पाठांत पुण्या गेल्ले पास जावचे रे एक पाठांत पास जावचे पुरण ती फैल खंय रे पुरण ती फैल खंय तुका ल दिसना रे तुका ल दिसना ना बाबा म्हाका लज दिसना. पुण्या गेल्ले कितले सांगल्यार एका ल दिसना वय तुका कशी लज दिसची रे. सर भुरग्यांच्या मुखार त्या समाजा मास्टरान पेपर म्हज्या मुस्कारा उडयले न्ही म्हाका लज दिसाजे. नाही बाबा तू सांगताय न्ही तुम्ही सांगतात न्ही हांवें तुमच्या कडेन सांगू ना गे म्हाका हें कन्नड समजना म्हाका हें कन्नड जायना म्हाका इंग्लिशान म्हणी घाल्लें जाल्यार हांव बरो करून उलयता आसलो आनी बरें करून शिकता आसलो आनी बरो पास जाता आसलो. हॅलो या Oh, you are. I thought whoa. What man? You basket. You baji manga man. Why for you jakke? Why for you jakke? Huh? You kabara gatte man. Okay. Yep. Okay. Bye. Okay. कितलं बरें करून इंग्लिश उलयता पळय म्हजो पूत डिग्री शिकल्ले समेत या नमुन्यार उलोवची नात. म्हज्या पुताचें इंग्लीश आयकोन आसा पळय म्हजे दोळे बरोवन आयले. हेजी इंग्लीश तुका मात्र समजाची आनी तुजे मात्र दोळे बरोवन आसाचे. इतले बरी इंग्लीश ताणें रोड रोलरा पोंदाकल नक्के करून सोडली. इंग्लीश म्हणी सोदून काडलो म्हणी हाची इंग्लीश आयकल्यार खंडीत फिनाल पिवन गळ्या दरी घेवन दर्या गुडी मारूंक आसा. बास नातलो कंसो तुजे दोळे बरोवन येयले न्ही गी कान बरोवन येतात पळय. तेज्या मास्टरान तेजे समाजा प्रश्न हेजे परीक्षेचे पेपर दिला वाचून सांग रे तुज्या आवय वाचून सांग. काल बरयलाय पळय हांव पुता वाचून सांग कानांक घेवन खाली सुत्तू घेवन चली. नाका बाबा नाका नाही तुका आता पोरण्यांत घालता तुका आता पोरण्यांत वाच रे पुता वाच वाचून सांग. ಪ್ರಶ್ನೆ 1 ಮಾನವ ಚಂದ್ರಲೋಕಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ? ಹೌದು ಯಾಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಸಂಗ. ಮಾನವ ಚಂದ್ರಲೋಕಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆಂದರೆ ಆ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾನವನು ಚಂದ್ರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು. नेंगी नातल्यार चंद्राक आमच्या लोकांक येवंक जाता गे ताका आमी वेचे चंद्र लोकाक. सारखे जाला आवय बुताक. ಪ್ರಶ್ನೆ 2 ಮಾನವ ಸೂರ್ಯಲೋಕಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ? ಏಮಗುತ್ತಾ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಸೂರ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು. ನೈ ಯಾಕ ಡೈಲಾಗ್ ನೈ. ಮಾನವ ಸೂರ್ಯಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸೂರ್ಯ ತುಂಬ ಬೆಚ್ಚದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಚಿಲ್ಡಾದ ಬಿಯರ್, ವಳ್ಚಿ ಬಜ್ಜಿ, ಬೊಬ್ಳೆ, ತಂಪು ಬೀಜದ ಜ್ಯೂಸ್, ಎಳ್ಳು ಜ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತೆ ಪಚ್ಚ ಪದಂಗಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಕುಡಿದು ಹಾಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಕಪ್ಪು ಕಲ್ಲರಿನ ಕನ್ನಡಕ ಗ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಧರಿಸಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೈ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಮ ಪುತ್ತ ಸಮ ನತ್ಲೇರಿ ಸೂರ್ಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಗರಾಮ್ ನಿಂಗೆ. ವೈ ತುಕ ಸೂರ್ಯೋಯ್ ಗರಾಮು ಕುರ್ಲೇಯ್ ಗರಾಮು ಅಣಸಿ ಗರಾಮು. वाच रे मुखार वाच काल तुझे बरें हाणे बरा पुराण अंकळाची. ಪ್ರಶ್ನೆ 7 2 गिळ्ळी. ಎಲೆಕ್ಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ್ಸ್ ಯಾರು? कोण ग्रँडर? ಎಲೆಕ್ಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ್ಸ್ ಯಾರು? ಎಲೆಕ್ಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ್ ಶಾಂತಲ ಗ್ರ್ಯಾಂಡರಿನ ಗಂಡನ ತಂದೆಯ ಮಾವನ ಮಗನ ಅತ್ತೆಯ ಗಂಡನ ಸೊಸೆಯ ತಂಗಿಯ ಮಗಳ ಅಣ್ಣನ ಭಾವನ ಮೊಮ್ಮಗನ ತಂಗಿಯ ಮಗಳ ಮೊಮ್ಮಗ. ಭಾರಿ ಲಕ್ಷಿಲೋ रे भारी लक्षिलो. जाऊवी येत पुता तुवें
ताच्या तितल्या सर कुटुंबादारांची ओळख नावां परत धरण बरं इल्ले जावी येत पुता. ಪ್ರಶ್ನೆ 8. ಪ್ಲಾಸಿ ಕದನ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು? ಸಂದರ್ಭ ಸಹಿತ ವಿವರಿಸಿ. ಪ್ಲಾಸಿ ಕದನ 1937ರಲ್ಲಿ ತೊಟ್ಟಮಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಅವರು ಇವರಿಗೆ ಹೊಡೆದರು, ಇವರು ಅವರಿಗೆ ಹೊಡೆದರು, ಇಬ್ಬರೂ ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದುಕುಳಿದವರು ಮನೆಗೆ ಓಡಿದರು. वा 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 कितलो हुशार पळय म्हजे बाळशे. वय वय तुझे बालशें हुशार पोरवा तुझ्या बालशा काही तर दीस पडल्यान दवरया. जालेंत हा जाले वास रे. नाका बापा, आणि गरजेचे असा बरयलाय तू आणि गरजेचे ते बरयलाय. नाका बाबा. म्हाका मास्टरान सांगला गरजेचे बरयलाय. नाका बापा. वास वास पुता, मर्यादेन वास, वास वास, वास. वास वास. ಟೀಚರ್, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬಡತನ, ಒಪ್ಪುತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಮನೆಗೆ ಹಾಲು ಪೇಪರನ್ನು ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ತೋಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಗುಳ್ಳವನ್ನು ತೆಗೆದು ಸಂತೆಗೆ ತಕೊಂಡೋಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಹಣವನ್ನು ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ತಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಟೀಚರ್. ಆದುದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಸಲ ಒಮ್ಮೆ ನನ್ನನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟಿನೊಂದಿಗೆ ಇತಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಶಣ್ಣು. कळ्ळें 100 रुपये ताका टिचेरी मास्टराक दिवन पास कर म्हणून सांगता वो. नाही रे तुका कळ्ळें रे 3 पुटी खाताय जेवताय गोलगता भशेन जालाय आनी कळ्ळें बाडाताना रे तुजो जीव पळयताना कोणी बाडाताना सो जीव रे यो. नाही रे तू काय एक कोलो हरबोज लागला सायबा इंग्लीश मिडियम म्हणून. कन्नडा मिडियमान तू शिकोवन बऱ्या हुद्द्याक पावले दाखले आमच्या समाजांत नात रे. दुसऱ्या पुरा सोडया म्हाकांच 9 जाणां भुरगीं तुझे मलगडे भाव आनी भयण कन्नडा मिडियमान शिकोवन बऱ्या उद्द्याक पावना रे. तुजो मलगडो भाव बरें कन्नडा मिडियमान शिकोवन SI जाला आनी बಳ್ಳारीन सेवा दिवन आसा. अनेक भयण एडवोकेट शिकोवन उडपींत वावर करून आसा. अनेक भयण कन्नडा मिडियमांतूच शिकोवन दुबयंत फ्लाय एमिरेट्सांत एअर होस्टेस जावन काम करून आसा. तांकां पुरा कन्नडा मिडियमान शिकोवंक जालें. तुका जायना रे तू जें कळ्ळें रे इंग्लीश कळ्ळें. कन्नडा आमकां शिकोवंक मात्र कन्नडा आनी आमी घरा उलोवची आमची मायची भास कोंकणी भास उलयची. कोंकणी उलयची कोंकणी बरयची. वय पुता तुझ्या बापायन सारकें सांगलें. कोंकणी आमची माय भास आणि कन्नडा आमच्या राज्याची भास. या भाशेक आमी मान आनी गौरव दिवंक शिकया. अळे रे मर्यादेन या वर्स बरें करून शिकोवन पास जालोय जालें. नांतर आसा पळय तू गुजरी सुकुत्त फिट्ट. जायत मो रे जायत मो. जायत कितेंय जावं दी. म्हजी पप्पा आनी म्हजी माय म्हाका इंग्लीश मिडियम इस्कॉला करूंक ओपवली. तुम्ही इतले आनी मुखार हे स्क्रिप्ट काही करत जाल्यार पण ती एक सेंटेन्स सेरसून घेयाची. कोंकणी साहित्य अकादमी आतां कोंकणी भाश शिकचे खातीर व्यवस्था आसा. एका क्लास दोन न्हय जगदीश माम कॉलेज ताय शिकयता कोंकणी मातृभाशेर. सो आमगेले जाल्यार तितली जनान थर्ड लँग्वेज की सेकंड लँग्वेज कोंकणी शिकली म्हण जाल्यार आमकां एक अभिमान कोंकणी MA ताय करची वेवस्था कोडेलांत आसा. जाल्यार मागीर कोंकणी जाल्यार तितले शिकू का तूं कोंकणी री शिकू का म्हणलेली एक सेंटेन्स तुमगेल्यान तूं संभाशण घाल्ली म्हण जाल्यार एटलिस्ट कोंकणी साहित्य अकादमीचे एक मेसेज इनडायरेक्टली आमी पावयले म्हण काय जाता म्हूण सांगून हांव लेखता. हसया सीजन 2 भितर आवय भास कोंकणी री उलया गोडी गोडी होडी भास कोंकणी जय म्हणूया. हसया सीजन 2 हसया सीजन 2. टीम कतकुतली पंगडाचे परफॉर्मन्स कशी आला. कोंकणी उलया कोंकणी वरया हे संदेशारी टीम कतकुतली तिंगेले परफॉर्मन्स कशी आला म्हणून आमगेले निर्णायका कडेन एक कॉमेंट्स घेवचे समयो. फर्स्ट कॉमेंट्स सतीश नायक मामान दिवका म्हणून तेंगेले मागणी करता. टीम कठपुतली खंयचे गांव खंयचे तुमचो.
उडपी तोट्टम पुरा उडपीची वय वय सेम पॅरिश बरें जाला थँक्यू तुमची ॲक्टिंग बरें आसलें पंचस आसलें थँक्यू बट आनी काही तातूंत इम्प्रोवायज करीत आसलें कित्याक मागीर सब्जेक्ट तशें आसा सो तुमी सिलेक्ट केल्ले सब्जेक्ट एकदम बरें आसलें आनी ॲक्टिंगय बरें आसलें Thank you. सो त्या मायेचे सुण्याक घालचें आसा न्ही तुमी सुमार वेळ ते घालतर आसले एक हांतो भितर ताकून हाण सादारण एक 2-3 मिनीट तुमी सुण्याक घालतर आशिल्ले सो तें एक सोडल्यार बाकीचे पुरा लायक जाला भारी लायक जाला ॲक्टिंग हां सगळ्यांचें बरें जालां थँक्यू थँक्यू भारी लायक जाल्यार म्हणतो असं सतीश अण्णा तशीच हेनरी मामाले कसन कॉमेंट्स म्हणून आमी आयकुया टी एम कथपुतली येस तुम्ही ॲक्च्युली हांव तो आसात की आमच्या प्रोग्राम्स आसा केल्यान की तुमी वय आमचे ड्रामा टीम आसा तोट्टम सेंट एन्स पॅरिश तोट्टम तांतू आमी ड्रामा करता आसता एवरी इयर व्हडल्या फेस्ताक आनी लास्ट 2-3 इयर्स जावन आमी हास्यांच्यो फुगट्यो म्हणून कोंकणी कॉम्पिटिशन आसलें सो कॉमेडी कॉम्पिटिशन ताका आमी पार्टिसिपेट केल्लें कलमाडेंत अच्छा सो बॅक टू बॅक दोनी वर्सां आमी प्रायज आपणायला म्हणून खुशी व्हरता अच्छा कित्याक तुमकां पळयतना तुमच्या अभिनयान पळयतना कळ्ळें की ते हेळिल्ल्या पर्यंत आसात थँक्यू आनी नीज तुमी कितें तुमकां एम दिला तो सारकें जावन तुमी जाणा जाल्यात की एम आमकां आज आसा आनी आमी कांय तरी दिवचे लोकांक म्हणून तुमच्या मोतींत बगला आनी त्या प्रमाणे तुमी हांगा प्रदर्शन केलां इवन डायरेक्शन वायज उलोवणें तुमचें हर एका संगतीनी मस्त खुशी जाली म्हाका ओके थँक्यू ल्हान ल्हान चुकी आसात त्यो कांय व्हडल्यो कांय धरचे म्हणून न्हय कित्याक म्हळ्यार हे धाकटे प्रोग्राम आनी तुमी त्या कारणान तांचो अभिनय केला आसतना पूण तुमी आनीक केलें म्हूण सांगल्यार लोकांक आतां इच्छा तुमच्या हर एका संभाशणांत मस्त आसूंक आनी आसा ना म्हणणें आनी तुमी मुख्य एक उद्देश उखलून दवरलो तो एक कोंकणी भाशे खातीर आनीक आमची कन्नडा भाशे वयर आसा जें म्हूण सांगून तांकां हांव मानता तुमकां हांव तो एक तुमी एम धरल्या खातीर जावं की तुमगेले उतराक मस्त धन्यवाद हेनरी माम आता कोंकणी साहित्य अकादमीचे अध्यक्ष डॉक्टर जगदीश पाई मामाले उतरां तुमगे कॉन्सेप्ट भारी एक लायक आसा ब्रिटिशान हे देश सोडून वतना 2 प्रॉब्लेम क्रिएट करून गेले एक भाषा आनी एक क्रिकेट आज क्रिकेटान पुरा सन्न सन्न ग्रामीण आट म्हणटा पळय तें पुरा मेल्लां तशींच इंग्लीश भाशेन आमगेले मातृभाशे मस्त नाश जाले तांत भितर एक कोंकणी आसा कितले म्हणटा आमकां ते इंग्लीश पिशी म्हळ्यार एक हावस बापसून तांगेले चेडवांक सान चेड्याक एक इंग्लीश मिडियम स्कूलाक गेल्ली फर्स्ट डे इंग्लीश शिकून क्लासा घरला येयलो बापसून पाय्यार बसकारांनी मिल के भुरग्याक कसं शिकलो आजी म्हणून तो म्हणाल खंय आजी आमकां स्कुलान तो डॅडी मम्मी म्हूण शिकयलें म्हणून हाका भारी खुशी जाली बरें हांव एक 2 घंटे ते क्यू राबून तुका डॉनेशन घालून शिरशील जाल्यार भारी सार्थक जाल्लें म्हणून तेन्ना तांच्या चेड्यान नेमील काय आना आम्ही मम्मी डॅडी म्हणाल कळ्ळां म्हाका आतां आमगेले मावेक कसं म्हणचें मॅक्झिमम आंटी म्हणे म्हळ्यार 5 मिनिमम आंटी म्हणे म्हळ्यार अशी आज आमगेले आनी स्वल्प टायम गेल्यार माव पाची बाप्पा मांतू आज्जो हें वर्डभर विसरता त्या निमित्त हें कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकॅडमी एक व्हडली जबाबदारी कसो म्हळ्यार आमगेली भाशा सुरे व्हरोका मागीर वड्डोका त्या कॉन्सेप्टार तुमी केलां आनी तुमगेलें एक्टींग म्हणून खंयी कळ्ळी एक म्हणजे फ्लुएन्सी जावन सहज जावन केलां हें मॅसेज जाल तितले वग्गी आनी पुरो जेन्ना कोंकणी लोकांक मेळका हांव एक सजेशन कसं म्हळ्यार हे मॅसेज उठो थोडे जोक्स चिकेचे आनी के पंचींग आसल्यार लायक आशिल्लें बेस्ट ऑफ लक थँक्यू धन्यवाद डॉक्टर माम आता महानिर्णायक चिन्मामाल उतरा फुडें आमगेले तंडाचे तुमगेले पंगडाचे एक परिचय करून दिवका म्हणून स्टीव मामा कडेन सांगता हांव स्टीव डिसोजो तोट्टम पॅरिश तोट्टम आसो म्हजें नांव जेनिता फेर्नांडीस हांव तोट्टम फिरगजीची हांव डॉल्फन फुटाडो तोट्टम पॅरिश आसा थँक्यू तशेंच आमचो म्युझिशियन आसा डेंझिल फुटाडो सेम तोट्टम पॅरिश येस धन्यवाद माम आता चिन्मामाल उतरा आयकुया कटपुतली लायक नांव ट्रुपाचें कटपुतली म्हळ्यार कसं रे बटरफ्लाय म्हणून ना ते इट्स एक जड ते खरपणी जड ताका नायस सुडांक म्हणटात न्ही तसं एक लीफ येता तें हातीक पुसल्यार आनी कोरजता तें कचकुळी म्हणटात न्ही तशें
ओ अच्छा 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 काचकुल जेवचे विंगड खोर्जी जेवचे वय ते ट्रुपाक नावाक आनी तुमी केलेल्या कसले संबंध आसू नानू ना आमी म्हणल्यार इल्लेशे थोडी जाणां कितले डायलॉग्स सांगल्यार पंच दिल्यार हासनात त्या देखून कतकुतली लागयल्यार म्हण इल्लेशें हासल्या भशेन ट्राय करतात गी म्हणचे एक कॉन्सेप्ट दवरून तें नांव दवरलें आमी आशावादी तुमी या हांव पळयलेले ट्रुपान तूं एक सब्जेक्ट यू सिलेक्टेड ए गूड सब्जेक्ट कोंकणी वाजोया कोंकणी बरोया कोंकणी अशें म्हण कोंकणी उलोया म्हळ्यार आमगेले मातृभाशेर शिकवण केल्ली म्हण जाल्यार कसले दोश ना आमी पावचे जाग्यार पावयात म्हूण सांगून एकाय आतां हांव एका क्लास देखून बी येताय कन्नड मिडियमारी वाजिलो हांव इंग्लीश मिडियम वाजी न्ही कित्याक म्हळ्यार म्हाका गोत नाशिल्लें इंग्लीश मिडियम कडेन ताय शिकल्यार लायक येता म्हूण सांगून जाल्यार मागीर आमकां कसले कश्ट जायनी सो मातृभाशा कोंकणी शिकी येता म्हूण आतां तुमी इतले आनी मुखार हे स्क्रिप्ट खंय करता जाल्यार ती एक सेंटेन्स सेरसून घेयाची कोंकणी साहित्य अकादमी आतां कोंकणी भास शिकचे खातीर वेवस्था आसा एका क्लास देखून न्हय जगदीश माम कॉलेज ताय शिकयता कोंकणी मातृभाशेर सो आमगेले जाल्यार तितली जनान थर्ड लँग्वेज की सेकंड लँग्वेज कोंकणी शिकली म्हूण जाल्यार आमकां एक अभिमान कोंकणी MA ताय करची वेवस्था कोडेलांत आसा जाल्यार मागीर कोंकणी जाल्यार तितले शिकू का तूं कोंकणी शिकू का म्हणलेली एक सेंटेन्स तुमगेल्यान तूं संभाशण घाल्ली म्हूण जाल्यार एटलिस्ट कोंकणी साहित्य अकादमीचे एक मेसेज इनडायरेक्टली आमी पावयले म्हण काय जाता म्हूण सांगून हांव लेखता कशी तुमी मातृभाशेचे सब्जेक्ट काडला मागीर आनीक कसं म्हळ्यार तुगेले ते लंगोटी एक्चुअली म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ वार येयले म्हण के जाल्ले तूं काडतना ते सी इवन दो इट इज ए स्मॉल थिंग इट इज अ पंच एक हास्य पंच आशिल्लो थंय मागीर तुगेलो तो आफ्रिकन कॅरेक्टर्स न्हय दैत्यो यब्बा कितले 6'3" की तूं 6'2" व्हेरी गुड एक्टर तागेले टायमींग तागेले पंचस स्टायल्स गुड थँक यू यू हॅव डन ए वंडरफूल जॉब टू युअर कॅरेक्टर तूं करची जावो आयिल्लो तुगेले एंट्री जावो ते जोश जावो ते बरो लायक आशिल्ले मागीर एक कसं म्हळ्यार म्युजीक तुमी लास्ट कसं मॅसेज दिता की ते मॅसेज दितना बहुशा ते म्युजीक ताका सूट जायनी की म्हूण म्हाका दिसलें ಸ್ವಲ್ಪ हार्श जावन आयकलें म्हण के जालें म्हाका मे बी आय एम रॉंग म्हाका गोत ना हांगा बशील कडेन म्हाका दिसलें हांव सतीशान म्हणलें कसं जालें तितलें हेवी म्युजीक घाला ताका एक्चुअली इट वॉज अ गुड मॅसेज इज देर बट ते म्युजीक ते तुमगेले सब्जेक्टा पशी ಸ್ವಲ್ಪ हार्श शी जाली की म्हूण म्हाका दिसलें अदर दॅन दॅट बाकी पुरो तुमगेले सब्जेक्ट येते म्हणून आनी ಸ್ವಲ್ಪ हास्य चड जालें जाल्यार मागीर ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಸತೀಶಾन म्हणलें म्हणके ते सुण्याक घालतना ते सुणी खावन 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 करून पोट भरून मरता की म्हण लेखले कितली घाल्ली तिणें फूड ताका पाप त्या नमुन्याचें म्हळ्यार यू डाव तुगेलें डायवर्ट करीत आशिल्लें तें एक्टींग हें करून मागीर आनीक तुमगेलें पंच कसं म्हणटा ताणें इंग्लीश उलयतना तुगेले दोळ्या उद्दा येवचे संतोष आनंद बाश्प ते तसलो पुरो पंचस बारी लायजल म्हाका सो एनीवे टायट आशिल्लो सब्जेक्ट ड्रॅग जायनी मागीर तुमकां बोर जायनी खंयची निरर्गळ जावन उलयता गेले टीम बहुशा नेक्स्ट तुमगेले एंट्री तुमगे लायक एक मोर न्हय ते म्हळ्यार एक्टर लायक आसा तुमकां ग्रावंड लायक आसा सब्जेक्ट ಸ್ವಲ್ಪ आनीक इम्प्रूव करचे चान्सीस आसा एनीथींग यू कॅन डू बट थिंक ट्वायस 1 लाख रुपये पुणी तुमी हांगा दुकान व्हरका म्हणलें आशा आमकां देव बरें करूं थँक्यू तशीची कोंकणी वाचूया कोंकणी बरोया कोंकणी उलोया कोंकणी उरोया तशीच आता कोंकणीरी हसोया सो इदोळ पळयलें तुमी हांगेले परफॉर्मन्स कशें केल्ले कितले हसयले आनी कितले पंचस आशिल म्हूण सांगून इदोळ पळयलें जालें सो कशें जाल्लें तुमी लेखला वरीची तुमगेले परफॉर्मन्स जाली की एंड वरेन हय आमी कशें चिंतलें कशें जाय जें आसलें म्हाका त्याच रितीन आयलां खंय मिस जावना सो म्हाका बारीक खुशी जाली सो जड्जसाल कमेंट्स कशे आशिल्ले कसं सजेशन्स इम्प्रूवमेंट्स कसं आशिल्ले की या कशी ते हेल्प जाता नेक्स्ट एक रावंडाक वय खंडीत जावन न्ही तांणी सांगिल्लें कमेंट्स प्रमाण म्हाका बरें लागलें ऑलमोस्ट बरें जालां आनी खंय सर ल्हानशें चुकी जाल्यात ते गरज नात म्हणलें जाल्यार ते आमी नेक्स्ट टायम येताना ती धुवन बरें करूंक ट्राय करता आनी खंडीत जावन कमेंट्स बरें आशिल्लें आनी म्हाका मस्त यूज पडटा म्हणून हांव चिंता तेंचे कमेंट्स सो तुमगेल्या टिमाक एक कॉन्फिडन्स आसा की आज चंद जाल्ले नेक्स्ट रावंडाक आमी सिलेक्ट जाता ती म्हूण सांगून
आमकां कॉन्फिडन्स आसलें आनी आमकां कॉन्फिडन्स आसा आणकी आमी सिलेक्ट जाता म्हणून. मागीर गुत्तू ना पोर जाणांचे थिंकींग एकूच लायक आसना, डिफरंट आसता, तांकां थोड्यांक बरें लागता, थोड्यांक बरें लागना. सो आमी राखून रावन पळोवचें. सो आमकां कॉन्फिडन्स आसतना ते नेक्स्ट रावंडाक सिलेक्ट जाता तेची. सो ते कॉन्फिडन्सारी मुखार वचया आनी नेक्स्ट रावंडाकय सिलेक्ट जाल्यार चांग जावं म्हूण सांगून मिगाले बेस्ट विशस. ऑल द बेस्ट मॅम. थँक्यू सो मच. तशी आजी एपिसोडाचे अखेरीक आमी पावलाची. आमकां स्पॉन्सरशीप दिलें तसलें सर्व लोकांक आमी अभिनंदन सांगुकाची आनी आभार मानताची. तशीच आमकां उपस्थित आशिल्ले तसलें महानिर्णयक जेवण आशिल्ले तसलें कासरगोड चिन्मामाक मस्त आभार मानता. तशीच आमगेले निर्णायक जेवण आशिल्ले तसलें हेनरी डिसिल्वा, तशीच सतीश नायक माम, तशीच आमगेलो कर्नाटका कोंकणी अकाडेमीचो अध्यक्ष जावन आशिल्ले तसले डॉक्टर जगदीश पै माम, हांकांय मस्त आभार. कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमी आनी नम्म टीव्ही हांगेल संघात मेळणो प्रस्तुत करता सन प्रीमियम येया हसया सीझन 2, पावर्ड बाय रुची आनी विश्वासा खातीर 19 आनी 80 इसवी धाकून ब्रँड जावन आशिल्ले तसले अरुणा मसाला आनी आयडियल आईस्क्रीम, संतोष रायस भद्रावती, लव मार्क ब्युटी सोप, कॅल्सिब्राईट टूथपेस्ट अँड टूथब्रश, 1000 लाईट्स आनी अमृत नोनी हांक पुराचे आभार मानतोची. मुका वयले एपिसोडाक मुखार वयले दिवसाक आमी ओट्टू मेळया. थंय तनाका येया हसया सीझन 2. तुमकां मर्यादेन सांगता, ही टैलरा व्याप्ती सोडून दुसरी खंयची चांग व्याप्ती पळया ना जाल्यार तुमकांच पळय हे गांवांत दाखून धांवडायता. गांवां दाखून धांवडाच्या कसन त्या सुवणी मात जरवा आनी तितले सुलभ ना. हांव तुका डायवोर्स दितना मा दैवस कसं नाही केळे सोडून खेळल्यावर म्हणल्याक लावा तुम्ही. हसया